बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. निर्गमन ग्रंथावर 14, 13 आणि 14वी ओळ. Exodus chapter 14 verses 13 and 14. भिये नाकात थीर रावा आणि सर्वेस्पर आज तुमकां सोडोवंक खातीर कितें करतलो म्हणून तुमी देखतेल्यात. सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. पळय मोगाचनो, आमी सुमयाक मेळोन सर्वेस्पराक मेळोन आनी सुमी आमकां धैर्य दिता. ताचे सवय हो वेळ करसूंक सांगता मेळ्ळ्या वाजता दिंबी घालया, सुमयाक आराधन करया. ताचे सवय आमी रावया. गावया आमी गीत स्वादीक जेजू नामान तुका K10 page 153. स्वादीक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. उंड्या रूपार लिपोन रावला, सक्रामेंता राखून आसा. उंड्या रूपार लिपोन रावलाय, सक्रामेंता राखून आसा. स्वादीक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. सक्रामेंतान जरा सुमी तो समय आमच्या जिणये पयनार आसो, आमकां मेळचो, आमकां धैर्य दिवचो. आमी ताचे सवय आज वेळ करसितना रावतना तो आमचे सवय रावून आमकां सर कश्टान वरांत हावन हरी एक संकश्टान जावन आमकां निवाडचो. ते सुमयाक आमी मान करया. तो आमचो सुमी म्हणून आमी वळखुया, आराधन करया. जिणये पयनार सांगात दिता, कश्टान वारा सांबाळ व्हरता. जिणये पयनार सांगात दिता, कश्टान वारा सांबाळ व्हरताय. स्वादीक जेजू, स्वादीक जेजू नामान तुका, नामान तुका, दुर्लभ जेजू दुर्लभ जेजू वंदन तुका. वंदन तुका. स्वादीक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. आमच्या जिविताच्या हर एका घडये कसली आमकां गरज आसा, हर एका गरजेंत आमकां पावचो तो. आमकां आधार दिवचो, आमकां कृपा दिवचो. आमची मनां काळजां उजवाडावचो देव. आमचे सवय आमच्या जिवितान भरसो न्हू, आमचे सवय सदांच आसो. हांव तुमचे सवय सदां काळ आसतलो म्हणलो तसली बसावणी आमकां दिल्लो आनी बसावणी जारी करचो विश्वासी देव. ताका आमी आराधन करया, मान करया, बावडतान आज लागीं सरया. अहंकारान तूं दिवो जाता, अज्ञान्यांक तूं जानवाय दिता. अहंकारान तूं दिवो जाता, अज्ञान्यांक तूं जानवाय दिता. स्वादीक जेजू, स्वादीक जेजू नामान तुका, नामान तुका, दुर्लभ जेजू दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका.
Yarupat Tulipunasai Sakramendam Karakonasai Chuduni Hatami Bariam Yasumyakaradan Karnas Bavartan the Kalagin Siriam Animania Hallelujah Jesu Hallelujah to God. Hallelujah 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 Sarva Hallelujah Ekamonana Nikasa Hallelujah. Hallelujah 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 Pradekuri Hallelujah 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 Sumya Aragan Manani Maimatuka Nasakramendam Krosadarasha Amchisave Disporte Rieka Vedani Gri Sukha Dukan Kastanam Kamalo Kyumsha Amchisave Ramcham Kandhair Dimsha Amso Bhavat Ghat Karcha Tir Karcha Asmya Tukazaman Tukazamaimani Aradan Atani Sada Sarvada Hallelujah Hallelujah कीर्तन 115 आज आमी थोड्यो वळी ह्या कीर्तनाच्यो काडया आमचो देव कितलो बरो तो एकच देव खरो देव आमचे सवय आसचो आनी आमकां धैर्य दिवचो आमचे थंय जायती कामां करचो उपकार करचो आनी आमच्या हर एका जिवितांत हर एका घडये आमचे सवय आसोन आमकां राखचो आनी सांबाळचो अजापां विस्मितां करचो तो देव देखून त्या देवाक ह्या कीर्तना मुखांत आज आमी अर्गां दिवया आमी काडया कीर्तन 115 9वी तावन 11वी 12वी तावन 13वी ओळ आनी तशेंच 15वी ओळ कीर्तन Psalm 115 verses 9 to 11 12 to 13 and 15 मुझे उपरांत तुमी म्हणा इस्रायलाच्या घराण्या सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरू सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरू तो तांचो आधार तांचो आधार आनी तांची ढाल तांचे ढाल आरोनाच्या घराण्या सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरू विश्वास तो तांचो आधार आधार आनी तांची ढाल ढाल सर्वेस्पराक भियोवन चलतल्यानो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा विश्वास तो तांचो आधार आधार आनी तांची ढाल ढाल एक घडी भर आमच्या दोळ्या आमी दंप्या देव आमचो आधार आमची ढाल चिकोन आमी सुम्याक आराधन करता सुम्याची स्तुती करता सुम्याक मेळोवंक येता तो आमकां मेळोवंक येता सुम्याचेर विश्वास दवरून ताका भिवून आमी चलता तो आमकां आदार दिता तो आमकां आदार दिवनूच आयला आनी आमची ढाल तो जाला त्या खातीर आज सुम्याक आमी अर्गां दिवया मुखार आमी 12वी ओळ तावन 13वी ओळ 2 वळी परत आमी म्हणया म्हजे उपरांत म्हणा सर्वेस्पर आमचो उगडास करता तो आमचेर आशिर्वाद घालतलो इस्रायलाच्या घराण्याचेर तो आशिर्वाद घालतलो आरोन्याच्या घराण्याचेर तो आशिर्वाद घालतलो सर्वेस्पराक भियोवन चलतल्यांचेर तो आशिर्वाद घालतलो ल्हानांचेर तशेंच व्हडांचेर आशिर्वाद घालतलो सर्ग आनी संवसार रचलेलो सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालूं सर्ग आनी संवसार रचलेलो सर्वेस्पर आमचेर आशिर्वाद घालूं सर्ग आनी संवसार रचलेलो सर्वेस्पर मुझेर आशिर्वाद घालूं हालेलुया 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 आमचो देव बेसांवाचो आमचो देव आशिर्वादांचो आमकां सदांच बेसांव आनी आशिर्वाद दिता त्या देवाक निरंतर अर्गां दिवया गावया आमी गीत आमच्या दैवी गायना बुकांतले P3 पानसंको 194 ताळयो भिडून संतोशान आमी ताका स्तुती करया
जेसू 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 मोच्या काळजांत उलरा उगते तुका मुझे काळजादार जेसू 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 मोच्या कष्टांनी तूं पाव सलई मुझे तुझे दरबार सर्वा जेसू 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 मोच्या काळजांत उलरा उगते तुका मुझे काळजादार जेसू 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 मोच्या कष्टांनी तूं पाव सलई मुझे तुझे दरबार आमचे दोन्ही हात उबारया जेसू कमेर घालूया आमचो देव बेसांवांचो आशिर्वादांचो आमच्या जिवितान हरी एक घडी आसून आमकां मेळचो सांगात दिवचो देव शिसा सांगाता दर्यांत आसतना चिंतूंक ना तुवें वादळ उठले शिसा सांगाता दर्यांत आसतना चिंतूंक ना तुवें वादळ उठले पुण्या बावार्थ्यान तुवें वासयले जेसू म्हाका तुजेर भरवसो पुण्या बावार्थ्यान तुवें वासयले जेसू म्हाका तुजेर भरवसो जेसू म्हाका तुजेर भरवसो जेसू म्हाका तुजेर भरवसो हृदय कोडे जेसू म्हाका तुजेर भरवसो जेसू 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 मोच्या काळजांत उलरा उगते तुका मुझे काळजादार जेसू 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 मोच्या कष्टांनी तूं पाव सलई मुझेर तुझे दरबार जेसू 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 मोच्या काळजांत उलरा उगते तुका मुझे काळजादार जेसू 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 मोच्या कष्टांनी तूं पाव सलई मुझेर तुझे दरबार जेसू निरंतर घालूया जेजू ते आमचो विश्वास तो जेजू सदांच आमचे ते आसा म्हणलो बरोवसो तो बावडतान बरोवशान मोगान आज जेजू अशें कितें ताणें आमचे थंय येदोळ केला आज ह्या घडये पर्यंत विश्वास तो जाला ताका निरंतरी सगळ्या मनान काळजान घालुया स्तुती करया जैत देवसरान तुकाच नाडताना जेजू तुवें शिकून दाखयले जैत देवसरान तुकाच नाडताना जेजू तुवें शिकून दाखयले म्हजेर पातकांची मोडां मांडटाना जेजू म्हाका तुजेर भरवसो म्हजेर पातकांची मोडां मांडटाना जेजू म्हाका तुजेर भरवसो जेजू म्हाका तुजेर भरवसो जेजू म्हाका तुजेर भरवसो जेजू म्हाका तुजेर भरवसो जेजू 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 म्हज्या काळजांत उलरा उगते तुका मुझे काळजादार जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलई मुझेर तुजें दरबार जेजू 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 म्हज्या काळजांत उलरा उगते तुका मुझे काळजादार जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलई मुझेर तुजें दरबार सलई मुझेर तुजें दरबार सलई मुझेर तुजें दरबार हालेलुया 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 ओ जेजू आमकां तुजेर भरवसो तो आमचे समें आसून आमकां राखताय सांबाळताय सलून व्हरताय धैर्य दिताय कृपा दिताय बेसांव दिताय हालेलुया 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 आमचो बावर्थ तूं घट करताय आशीर्वाद आमकां दिताय बेसांव आमचेर वताय We praise you Lord praise your wonderful name thank you Jesus praise you Lord hallelujah thank you Lord thank you Father hallelujah hallelujah Christday mich mogal bawno ani beinino आयच्या दिसा पहिल्या वाचपांत एक बरो विशय आमकां नियाळूंक मेळटा निर्गमन ग्रंथांतलें वचप आमी आज आयकता 14वो आवस्वर आमी 5वी वळतान 18वी वळू आयकुची जावन आसा
मोटव्यान ह्या वाचपा विशयेंत इल्लोसो नियाळ करचो जाल्यार आमकां आयकोंक मेळटा नियाळोंक मेळटा देव इस्रायल परचे कशें इजिप्तांतावन गुलामपणांतावन फाराव्याच्या हातांतावन आपल्या बळवंत हातान भायर हाडटा हाचे विशयांत आमी आयकलां. आनी आतां मुखार आयच्या वाचपांत आमी पळयता इस्रायल परचा इजिप्तांतावन भायर आयिल्ली मोइजे तांचो मुखेली त्या मुखेली मुखान देवान तांकां भायर हाडली. पूण आतां तांकां एक व्हड समस्या उदेता आनी हो समस्या जावन आसा मुखार तांकां तांबडो दर्यो मेळटा. आतां हो तांबडो दर्यो कसो उतरचो एक व्हड समस्या. आतां तो मात्र न्ही तांबडो दर्यो मात न्ही फाटीं पळयत आसतना फाराव्याचें सैन तांची पाट धरून येता. मुखार तांबडो दर्यो फाटल्यान सैन. आनी आतां इस्रायल परसा कितें करता आमी वाचता 10व्या वळीन 14वा स्वर 10वी ओळ. फाराओ लागीं पावलो तेन्ना इस्रायेलांनी आपली दिश्ट उबारली आनी अचानक इजिप्तकारांत तांच्या फाटल्यान येतालें तें पळोवन ती भियान तरतरलीं आनी तांणी सर्वेस्पराक बोब मारली. तितलें मात्र न्ही मुखार आमी पळयता मोइजेक ती दुरसालीं भियेलीं बोब मारली दुरसालीं. आमी तशेंच आमी कांय उणें न्ही. आमकां कश्ट येत आसतना आमकां भें दिसता कित्याक आमी मनशां हर एकली आमी अस्कत मनशां सैमाचें भें सहज. पूण भियेल्यार पावना. तांणी बोब मारली. कोणा कडेन बोब मारली गोतूना पूण तांणी बोब मारली मोइजे कडेन. आमी तशेंच थोडे बडी कश्ट येतना सगळ्यांक फोन करून सांगता बोब मारता आनी एकल्याक सांगचें पदराबाक सांगचें ते मंदीर हे मंदीर सांगचें हेरां कडेन आमी सांगिचें पदराबा कडेन सांगिचें आनी एकल्या कडेन मागोवंक सांगिचें. पूण आमी तितल्यार ओगी रावल्यार पावना. ती मोइजेक बोब घालतात. मोइजे कितें म्हणटा आमी वाचता 13वी ओळ. मोइजेन जाप दिली भिये नाकात थीर रावा आनी सर्वेस्पर आज तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो म्हणून तुमी देखतल्यात. सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो तुमी शांत रावा. तुमी झुजाचें म्हणना पूण तुमी भियोवचें न्ही शांत रावा. थंय बडी कश्ट येतना आमकां शांत जावंक जायना. कश्ट येतना आकांत येतना वडे समस्या उदेतना भियेता आनी भियानच थोडे बडी आमी पाड जाता. आमचे कश्टांत आमकां जैत मेळना देखून भियेल्यार व्हड न्ही पूण आनी एकल्याक सांगल्यार ही व्हड न्ही. पूण आनी मुखार कितें करीचें देखून आतां मुखार ह्या वाचपांत आमी आयकता मोइजे कितें करता. मोइजेन सर्वेस्पराक म्हळें सर्वेस्परा कडेन तो गेलो सांगोंक. आतां आमी तशेंच मागणें करतना वा मागणें आनी एकल्याक सांगता ताणें कोणा कडेन वचचें जाल्यार देवा कडेन वचचें. मोइजे देवा कडेन गेलो. आतां आमी भियेर न्हू आनी एकल्याक सांगल्यार पुरो गे आमीच देवा कडेन गेल्यार आमीच मागल्यार देव आमकां आयकना गे. देव आमकां आयकता मातसो बडी आमी मागिना. वी डोंट प्रे. आमी हेरांक सांगता मागा 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 म्हणून आनी तातूंत बिजी. देखून देव काले म्हणटा पळय सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें तूं म्हाका कित्याक बोब मारताय. वाय आर यू क्रायींग आउट टू मी. तूं म्हाका कित्याक बोब मारताय. मागीर कितें कर इस्रायलितांक पयन फुडें व्हरूंक सांग. इस्रायलितांक मुखार वचोंक सांग. आमी आमच्या कश्टांत भियोवन बोब मारन आनी एकल्याक सांगोन वगच रावल्यार जायना. आमी मागणें करून जर आमी मुखार गेल्या जाल्यार आमी बावळतान मॅट काडलें जाल्यार देव कितें म्हणी करता हें आमी करिना. देखून देव आमकां सांगता बरो विशय आयच्या पयल्या वाचपाचो. कसलो आमचो विश्वास कसलो आमचो बावळत जायजे कश्टांत संकश्टांत आमकां अनवरां येतना असले समस्या येतना वय आमी भियेल्यारय व्हड न्ही पूण आनी एकल्या सांगल्यारय व्हड न्ही पूण आमीच मागणें कर मुखार मॅट काडलें जाल्यार आमी थंयच रावल्यार थंयच उरता. पूण मुखार गेल्या जाल्यार देवाचेर पातयेवन ताचेर दिश्ट घालून ताचो हात आसा तर ताचो हात म्हजे सवय आसल्यार आनी हांवें ताचो हात सोडिना जाल्यार तर म्हाका जैत मेळटलें. तांकां जालें मुखार वचोंक सांग. ती मुखार गेल्लीच
वैज ऐकताना म्हळें तुजी बेतकाटी उबार 2 वांटे आनी ती उतरली सुक्या धरणीर फरावाचें सैन्य नास जालें. देखून मोगाळ बाबा आनी बरी आमकां आमी इवांजेलांत ती वाचता जेजू जायराक म्हणालो ताची धूव मेल्ली खबर आयली धूव मेल्या म्हूण जेजू म्हणालो तूं सत मानल्यार बरो. मार्ताक जेजू म्हणालो लाजरस मोडतना भाव तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली. आज जेजू आमकां सांगता सत मानल्यार बरो. आमी दिंडी गेल्या एक घडी आमी मागया मस्त कश्ट आमचे मस्त समस्ये भेंदिसा आमकां पूण जेजू आसा ताचो हात पळोवया. ताच्या हातांत सगळें आमी गेल्या. भोव पुरबायचें कतार आमी गायतना जेजूचो हात आमचेर आसूं म्हणून आमी मागया. एक आमच्या गरजेचेर कश्टांचेर आस तुज्या हातान धरून हात सुमया चलय म्हजी वाट. दोळे आपण सुम्याचेर दीस घालून आमी मागया. ताच्या हातान सगळें भेटोवन आमी मागया. तुझ्या हातान धरून मोजो हात सुमिया सलय म्हजी जिणयेवा. चलता चलता तुजो सातलो जिवितात रिक्षाबीत पावतलो. तुझ्या हातान धरून मोजो हात सुमिया सलय म्हजी जिणयेवा. चलता चलता तुजो सातलो जिवितात रिक्षाबीत पावतलो. तुझ्या हातान धरून मोजो हात. पळय सुम्याच्या हातान सगळें जाता. ताचो हात आमचेर आसल्यार बरो आमी मुखार वशीत जैत मेळटा बरी जाता. आमी तुमी आमकां चलोवन व्हरता कांय भेना भिरांत ना खावचें ना. सुम्याचेर दिश्ट सुम्याच्या हातान आमी आसल्यार सुमी आमचे सुमे आसल्यार बरो. तुझ्या हातान सुम्या सागर शांत जाला. तुझ्या हातान सुम्या पिडेस गुण जाला. तुझ्या हातान सुम्या कुरड्यांक दिश मेळ्ळ्या. तुझ्या हातान सुम्या लोका भूक थांबयल्या. त्या हातांनी आराम धर्मका. त्या हातांनी आराम धर्मका. सुम्याक सांगया त्या तुझ्या हातांनी म्हाका आराम धर सुम्या. तुझ्या हातान आसल्यार हांव पुरो सुम्या. तुजें बेस्ट आवाज पडल्यार पुरो. तुजी कृपा आसल्यार पुरो. तुझ्या हातान म्हाका आराम धर. तुझ्या हातान जेजू मेल्ल्यांक जिवीत मेळ्ळा. तुझ्या हातान जेजू रडचीं दुखां पुसल्या. तुझ्या हातान जेजू खोडकारां पडला. तुझ्या हातान जेजू पातक्यांगेर कान सेवला. त्या हातांनी आराम धर म्हाका. त्या हातांनी आराम धर म्हाका. तुझ्या हातान धरून मोजो हात. सुम्या सलय म्हजी जिणयेवा. चलता चलता तुजो सातलो जिवितात रिक्षाबीत पावतलो. तुझ्या हातान धरून मोजो हात. दोन्ही हात उबारया स्तुती करया आनी मागया
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sumya, तुझ्या हातानं आमकां आज आशीर्वाद दी. तुझा हात आमचेर दवर. तो आमच्या कश्टांचेर, संकश्टांचेर, पिडेचेर, वायटाचेर, आमच्या बांदपासांचेर त्या हातानं आमकां सुटका दी, आशीर्वाद दी, भलायकी दी, शांती समाधान दी. घाल तुझे बेसांव सुमी आमचेर, आमच्या तेसावांचेर, कुटुंबांचेर, मागण्यांचेर, उलोवमांच्या, बोबमांच्या हर एकल्याचेर सुमी आमी pray in your name. Bless us, heal us, sanctify us, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Rasamikari Azal Madhivasataran Karchi, Sharal D'Souza Shankarpura, Oswald D'Souza Ambernath, 9th months baby, Azil Kunna Bachpe, Mangalore. Hajasave Azar Gandhi Musala, successful surgery and good health. Celine Norona, Global City. So best sama lablela katir Roshan and Nirmala Castellino Iadi. Pariabalai kilablela katir Benjamin D'Souza. Hajasave Amchai Upkarangatir Devaka Mayor Gandhi Tasana. Vishes Savangatir Magia, successful surgery. Celine Norona, Global City. Studies and exams. Ashikadir Alria D'Souza, Mangalore. Anthony Caroza, Sastan. Aldrin Caroza, Sastan. Devadin Zallan Suda Samikarta. Valerian Henry Pinto, Kudupu. Mary Lobo, Joachim Saldana, and Hyacinth Saldana, Mangalore. 70th birth anniversary. Devadin Francis Alex Barreto, Mumbai. Devadin Anthony, Devadin William, Aranna Nikutam. John Furtado and Emilia Furtado. Moina Chaurasa, Peter D'Souza Fajir. Anita Palani, birthday remembrance, Poonam, Parkview, 8th death anniversary, 6th death anniversary, Raymond John Saldana Udupi, Pulgandlat Magati Lina Fernandez, Devadin Gaspar Montero Tane, Thomas Piat Mascarenas Malad, Tashans Stella Rodriguez Kanjurman. Above in Sevam Chitasam Beton, Devachambesam Amazon Gavia. सर्वेस्पर देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ कश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. कीर्तन 46 वळ 1 Psalm 46 verse 1. जशें देव आमकां बसयता तेच परी आमच्या गरजा आकांतांनी तो पावता. आमच्या भावांनी भयण्यांनी सर्वेस्पर देवाचें अजापां वेजमितां महत्कारी अनुभव केल्यांत ती आमकां साक्ष दितात की एक साक्ष आतां आमी आयकुया आनी पळोवया. हांव शांती, हांव आयिल्लें बॉम्बेत हांव न्हू रावता नकऱ्या, म्हजें घर नकऱ्या, हांव बॉम्बे काम करतां. हांव स्पेशली एक रिट्रिटे खातीरच हांव आयिल्लीं. कोविडा उपरांत हांवें ऑनलायन रिट्रीट पळोवंक स्टार्ट केली. ताचे उपरांत म्हाका इतलें देवाचो मोग मिन्स सकाळीं उठल्या कुठलें हांवें तें घालचें ऑफिसाक वयच्या पयलें. इवन अगर म्हाका सकाळीं टायम मेळना जाल्यार ऑफिसान पळोवचें आसलें. बट आय जस्ट केम टू एक्सपिरियन्स गॉड. बट हांगा आयिल्ल्या उपरांत म्हाका समजलें की म्हजी चूक कितें, म्हजे मिस्टेक्स कळ्ळे, म्हजें कळ्ळें सिन्स आसात आनी हांवें तें म्हळ्यार समजून नासलें हांव. आतां म्हाका समजता की ते कळ्ळे मिस्टेक कित्या खातीर आमच्या घरांत ग्रेस फ्लो जायना म्हळ्यार बेसांव मेळना नात म्हूण सांगून. अँड इट्स रियली अ इनर हिलींग फॉर मी. अँड आय वील हांव सगळ्या मनशांक कोणी म्हाका मेळटात इवन म्हज्या ऑफिसांत आय वील टेल अबावट गॉड अँड प्रेज गॉड. प्रवेश कीर्तन देवगाना मुखांतम गीत नंबर 11 दळबाराच्या सर्वेस परा तुका मी वंदिता
महिमा तुझी सदाच गाता काळजात दिन वाजता मोगाच्या स्पिरिता सोम्याम काय कोटायता दैविक तुझ्या बोळा सोम्या ठेवी तुला बैता दळबाराच्या सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदा गाता काळजात दिन वाजता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्तय मुचे मोगाळ भवनो आणि भयणो आयच्या वासपांनी आमकां बरो संदेश सुमी दिता सदांच ताचेर विश्वास दवरनो आमी आमच्या बावडतांत थीर रावोंक मुखार वचोंक आमकां तो आपोवणी दिता. आज हांव जेजूच्या पवित्र नांवाचे मीस काडटां. जेजून म्हळां म्हजे नांवी कितेंय तुमी मागल्यार हांव दितां म्हजो बाप दिता म्हणून. तरी एक डिबोर आमचे दोळे आमी नंबया पवित्र बलिदानांत आमी वांटो घेवंक जेजूक मेळोवंक आमी आयल्या. जेजू आमकां जाय अशी कृपा दिता सदांच ताचेर विश्वास दवरून बावडतान जियोंक ताचे नांवी आमी मागतना तो आमी मागिल्लें दिता. फाटल्या आमच्या जिवितांत आमी विश्वास सांडिल्ले खातीर दुबाव आमी केल्ल्या खातीर जेजूचेर बावडत बरोसो मोग दवरून जियेनातले खातीर हर एक आमचीं पातकां ल्हान व्हड आमी वळखुया सुम्या लागचें आनी एकामेका लागचें बुकसाने मागया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुण्या सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडो अपराध. ह्या बसत बघून सदांच हांव कुवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात घरात भोवन प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुळट कर सोम्या काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सोम्या काकुळट कर सोम्या काकुळट कर. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाजता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसायलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. निर्गमन पुस्तकांतले वसाप. इस्रायल लोक पळून धांवलो म्हणून इजिप्ताच्या राया कळयतास ताणें आनी ताच्या परिवारान इस्रायल पुर्जे विशीं आपलें मोन बदलिलें. तांणी म्हळें आमी इस्रायलांक आमचे सेवेंतली वचून सोडूंक आमी कितें केलें. देखून फाराव्यान आपलो रथ तयार केलो आनी आपल्या सैनिकांक एकठांय केले. ताणें 600 उत्तम रथ आनी इजिप्तांतले हेर रथ घेतले
आणि हर एक रथाचे झुजाऱ्यांक घाले. सर्वेस्परान इजिप्ताच्या राया पाराव्याचे काळीज धरून केले आणि इस्रायलेतांक धैर्यान भायर वेतली तेन्ना तांची पाट धरून तो गेलो. अशे इस्रायलकार तांची पाट धरून गेले आणि तांणी दर्या लागीं तांबू मारले ते सुवातेक पावले. फाराव्याचे घोडे आणि रथ, ताचे घोडे सवार आणि ताची फौज पी हाई रोता आलागी बाल झोफोना मुखार आसली. फारावो लागीं पावलो तेन्ना इस्रायलितांनी आपली दिश्ट उबारली आणि अचानक इजिप्तकार तांच्या फाटल्यान येतले ते तांणी पळयले. ती भियान थरथरली आणि तांणी सर्वेस्परा बोब मारली. तांणी मोइशेक म्हळें, इजिप्तान पोट नात म्हणून तुवें आमकां ह्या अरण्यांत मरोंक हाडलाय. आमकां इजिप्तांतले भायर तुवें हाडून तुवें आमकां कितें बरें केलाय. आमकां आमचे इतल्या सोड, आमी इजिप्तकाराची सेवा करतल्या. अशें आमी तुका एक इजिप्तांत आसतना सांगूंक नावे. आमी ह्या अरण्यांत मरच्या बदलाक इजिप्तकाराची सेवा केल्ली जाल्यार चड बरें आसलें. मोइशेन जाप दिली, भिये नाकात, थीर रावा आनी सर्वेस्पर आज तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो म्हणलें तुमी देखतल्यात. सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. सर्वेस्परान मोइशेक म्हळें, तूं म्हाका कित्याक बोब मारताय. इस्रायलितांक पयन फुडें व्हरूंक सांग. तुजी बेतकाटकी उबार, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी दर्याचे दोन फाटे कर. अशें इस्रायलितां दर्या मदें सुके धरणी वयल्यान चलतली. आबळे, हांव इजिप्तकारांची काळीज धरून करतलो आनी ते तुमचे पाट धरून येतले. आनी हांव पाराव्याचे आनी ताचे फौजेचेर, तांच्या रथांचेर आनी तांच्या घोड्या सावारांचेर जैत व्हरून म्हजी महिमा दाखयतलो. तेन्ना पाराव्याक आनी रथांक आनी ताचे घोडे सवारांक म्हजी महिमा दाखयतलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हणून इजिप्तकार वळखतले. देवाचे उतार. देवाचे वडुपकार. श्लोक. सर्वेस्पराची कीर्ती गावया, महिमेवंत जैत ताणें जोडला. सर्वेस्पराची कीर्त गावया, महिमेवंत जैत ताणें जोडला. हांव सर्वेस्पराची कीर्त गायता, कित्या महिमेवंत जैत ताणें जोडला. घोड्यांक आनी घोड्या सावरांक दर्यान ताणें शेवटिल्यान. सर्वेस्परूच म्हजें बळ आनी म्हजें त्राण. तो म्हजें तारोक, तो म्हजो देव, ताका हांव वखणटां. म्हज्या बापायचो देव तो, ताका हांव नावाडटां. श्लोक. सर्वेस्पराची कीर्त गावया, महिमेवंत जैत ताणें जोडला. सर्वेस्पर एक झुजारी, वय सर्वेस्पर ताचें नांव. फाराव्याची रथां आनी ताची फौज दर्यान ताणें शेवटिली. घटमोट ताच्या घोड्या सवाऱ्यांक तांबड्या दर्यान ग्रासून मेले. श्लोक. सर्वेस्पराची कीर्त गावया, महिमेवंत जैत ताणें जोडला. दर्याच्या गुंडायान तांकां वेडो घालो, पात्रां परी ते तळा पर्यंत पावले. तुजो उजो हात सर्वेस्परा आपले पदवेन महिमेवंत जाला. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा दुस्मानांक पडाव करता. श्लोक. सर्वेस्पराची कीर्त गावया, महिमेवंत जैत ताणें जोडला. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. आज तुमची काळजां धरून करी नाकात. बघा सर्वेस्पराचो थाळो आयकयात. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तवळ शास्त्र्या आनी फरिजेवां भितरल्या थोड्यांनी ताचे लागीं उलोवन म्हळें, मेस्त्री तुजी एक खुणा आमकां पळय जाय.
पूण जेजून तांकां जाप दिली, खोटी आनी विश्वास भंगल्ली संत तूं मात्र खुणा मागता. योना प्रवाद्याचे कुणे शिवाय दुसरी खुणा तुमकां मेळची ना. जशें योना प्रवादी 3 दीस आनी 3 राती माश्याच्या पोटांत आसलो, तशें मनशा पूत 3 दीस आनी 3 राती भुमीच्या गर्भांत आसतलो. जडतेच्या दिसांनी निवेचो लोक हे संतती सवे उबो रावतलो आनी तिका गुन्यांवकारीन करतलो. कित्याक योनाची शिकोवण आयकून तांणी आपली जिणी बदल्ली, पूण योना प्रास वर्तो हांगा आसा. जडतेच्या दिसा दक्षिणेची राणी हे संतती सवे उबी रावतली आनी तिका गुन्यांवकारीन करतली. कित्याक सालमांवच्या जाणवायेची उतरां आयकोनचे खातीर ती अर्दो संवसार पयन करन आयिल्ली. पूण सालमांव प्रास वर्तो हांगा आसा. देवाचे उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तदय मुचे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, कोंकणींत एक सांगणी आसा, अशें सांगलें आमी आयकलां. भावार्थ आसलेल्याक असर्यांची गरजच ना, पूण जांकां भावार्थ ना तांकां कितली असर्यां केल्यारय ते उपकाराक पडना. आनी हो विशय आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयल्यार ती इस्रायल परजा. देवान आपल्या बळवंत हातान फराव्याच्या गुलामपणांत तिका भायर हाडली. ती 9 खरगां आनी उपरांत तें 10वें खर्ग. आनी आतां एक समस्या येतना हें सगळें ती विसरलें. भियेली जावं बरोबें आमकांय लागता, भोंवप गेली पूण ती पुरपुरलें. आमी तशेंच देव आमचे थंय आज पर्यंत इतलो विश्वासी जाला, कितले असर्यांत ताणें आमचे थंय केल्यांत दिसपड तें. पूण इल्लें कश्ट येतना दंडळ्या आनी उपरांत पुरपुरचें. आनी म्हणचें देव आसा गी, देव आल्यार अशें घालाक जालें. आनी हेंच आमी कांय इस्रायल परचेच्या की कांय तितलीं बरीं न्ही. सो हें देखून देव आमी म्हणचें भावार्थ गरज. भावार्थान मुखार वचचें विश्वासान देवाचेर. आमचो भावार्थ आमी असर्यांचेर बांदिना, पूण आमी सुमयाचेर बांदचो. तो विशय आयच्या वांजेलांत आमी पळयता. जेजू ते खुणा मागतना जेजू खुणा दिना. जेजू आपणा खातीर ताणें असर्य ताणें केल्लें ना. आपूण देवाचो पूत म्हूण सांगोंक कसलेंय असर्य ताणें दिवना. तोसी एक वर्ती खुणा. सालमांवच्या की वर्तो, योना प्रवाद्याच्या की वर्तो तो जावन आसा. आपूण तो देव जावन आसलो, मनीस जावन येवन आमकां सोडयलेलो. जावं बरो ताच्या काळार तो जिवंत आसतना तांकां कस जालें, पूण आमकां जेजू आमचें सगळें सदांच आसा. जेजून म्हळां खंय 2 वा 1 म्हज्या नव्या हजारां सदां आसा. आनी देवाच्या उतरांत तो आमकां मेळटा, आमी आमचे कडेन उलयता. मिसाच्या बलिदानाक येता आसतना आमी ताच्योच सक्रिवेस आमी बडयता. तर आमी भावार्थान मुखार गेल्या तर तितलें बरो. असर्यांचेर आमचो भावार्थ बांदचो गरजच ना. आनी अशें जेजूचेर पातयेवन जेजूची एक वर्ती खुणा, जेजू आसा ताचेर विश्वास दवर मुखार गेल्यार खंडीत आमच्या जिवितांत अजापाय जातलीं. येदोळ जाल्यांत आनीकय जातलें. आनी कश्टान खंडीत जेजूचो हात आमी दर मुखार वेता तर विश्वासान दिश्ट घाल. तर जेजू ताणें जैत जोडला खुर्साचेर, तो खुर्साचेर उरोवना. आनी उपरांत 3 दीस वनान ताका पुरलो जाल्यारय जिवन जालो, जैतेवंत जाला. तर हांव आनी तूं जैतेवंत जातले. हांव देखून जेजू आमकां आपयता आमचो भावार्थ असर्यांचेर घालूंक न्हय, वा खंयच्याय परिस्थितीचेर आमी बांदिनाय पळयनाय, ताचेर दिश्ट घालन विश्वासान मुखार वचूं. ती कृपा आज ह्या बलिदानांत आमी मागया. आमेन. गीत नंबर D1 530 आणि 8. आबा बाबा सर्गीच्या घेऊंडो घेवा
आसान क्रिस्ताच्या दे आमकां बरो पुण्या वायना संगी बापा जीवन आमचें दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचें आमकां नाका म्हज्या बाबयनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पदाद बापाक मानता तसलें जावून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडेन महिमेक कपी सब्या दवा सर्वस्पोर म्हणून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसायलां. तर ताच्या नांवान आमी बेडयता ती देणी आनी आमची मागणी दयाळपणी मानून घे म्हण आमी मागता त्या सुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा सर कळे आनी सर ते आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवंक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं हांव काल मरयेचे उदरीत आनी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुडसार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवानपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सुमेस भक्तां संगाती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उजगी तुका जय. उजगी तुका जय. उजगी तुका जय. उजगी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. उजगी तुका जय. उजगी तुका जय. उजगी तुका जय. उजगी तुका जय. बापा क्रोस पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून देणी पवित्र कर मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान सत्संगच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच वांजतसने काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकुंचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस मनशे पसोत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. Bawarta so good purgatoria. Gesù melo
예수 जीवन झाला जेजू नव्याने तोरो बापा जेजूच्या मरणास आणि पुनर्जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे एवढा आस करता आणि वो जीवित सोंड आणि सर्वांची काल सुख समर्पिता तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आम्ही तुका दिनवासा आणि जेजूची कुणाला सवतल्या आम्हास मेस्तान पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आम्ही नम्रतेन मागता सर्वेस्पराक्य पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकळोत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतेन मेल्ल्यान सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता औंकार मरिये देवाचे माया संगती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मान उरले त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुझ्या पिता वरवीं त्यास जेसू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन सुम्याचेर सदांच दिश्ट घालून बावरतात आमी सदांच तिरुचाक सुम्यातावन केदींच आमी वेगळीं जायना जावच्या सुम्याची कृपा आनी आदार मागून जेजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र तुझे राज समकय तुझी कशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची बदकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दयागुण्या जिवितांत सोस्तकाय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे न्हे बरोशान रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय पिडेशिडेंतली आमकां गूण कर सैतान दुस्मनार्त्या त्या पासांतली कुतंद्रांतली आमकां निवार खंती बेसारांतली आमकां निवार आनी सर आकांत आकलासांतली आमकां वाटय कित्याक सुवडकी पदव्याय तुजी ससनाच्या ससना एकडी बोर आमी शांती खातीर मागया आमच्या जिवितांत कुटुंबांत गांवांत देशांत प्रत्येक तरान मणिपुरांत सगळ्या संवसारार रशिया आनी युक्रेना मध्ये शांती समाधान स्थापन जावं सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या पावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमान तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येत्यान रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुमयान जेजू क्रिस्ता तुजी कुटणगत आमी सांगता हांव तुमचेर चडते आनी कासरणे जावं पूण तुजे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेन वखद दे भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त ताचेर आमचो भावार्थ दिश्ट घालून जियोंक आमकां आपयता जाय अशी कृपा दिता देवाची शिळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शिळेच्या जिवनाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी सुमया तुवें म्हणजे म्हाका फावना देवत्रान भलायकी वाडतली गीत नंबर E12 5 3 पेज नंबर 53 तू सौम्या बरबोसो तू
जीन येजूचा जय दिवसो बेना कसले संकरा झाल्यारी मारे वादळ पोती उठल्यारी आंकई उजवाड दय मुझे तुझे सौम्या बरबसो तू सौम्या बरबसो तू सौम्या भद्रसो रक्षक तू धै दिवसो जिनी येजूचा जय दिवसो प्रार्थूया. प्रितीवान बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिवी मोडची म्हण तुवें येवचिलय. ह्या मोगा तुझ्या मोगाचे येवजणे पसत वदीन वासनसो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवान धाडपलेली तुझी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हण आमी मागता. जेजूचे नांव घेवन ह्या संवसारांची येवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उसारून सगार तुका ससनाक वाखणूक आमकां पावय म्हण आमी मागता. त्या तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो आणि सर पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडकार मन गीत गीत नंबर 5 17 आणि 5 अर्गां दिव्या आम्ही अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आम्ही सरपडया. अर्गां दिव्या आम्ही अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आम्ही सरपडया. सौम्यान केल्यात कितली विचित्र देखा तुम्ही ताची विस्मिता महिमा गाजता ताची कृत्या मानात ताच्या आम्ही गावया. अर्गां दिव्या आम्ही अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आम्ही सरपडया. मोगाळ पुता सोवे अंकवार मोरी आशीर्वादी आमकां भगवान कृष्णाचे करुणेन आमकां आमच्या दिसपणांते बापाचे पुताचे आनी पवित्र नावी. आमेन. डिवायन वर्ड टीव्हीच्या वीक्षकांनो तुमकां म्हज्या नामान प्रणाम आनी दैवीक आशिर्वादां. दैवीक लोरेतीर मंदिराचे सदांच हांगासर आमी करचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान डिवायन वर्ड टीव्हीचेर हर एका सकाळीं 8 वरांतावन 9 वरां पर्यंत प्रसारीत जातलें. ही एक वर्ती बरी खबर. तुमी ह्या आराधनांत आनी मिसाच्या बलिदानांत भागीदारा जाया. देवाच्या उतरांत वर्ती आशिर्वादां अद्भुतां वेजमितां आनी दैवीक कृपा जोण घेया. ही बरी खबर हेरांक ही तुमी सांगा. हर एका दिसा सकाळीं आराधना वेळार आनी मिसाच्या बलिदाना वेळार